चल या बाहेर ये. चल 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 या बाहेर ये बाहेर ये. किती सांगतो तो ना होतो बाहेर ये. बाहेर किती तो आता लॉक मारतलो ते मागे तुम्ही खरं लॉक मारपाक कसं परमिशन असते दाखय तू आमकां पहिली अजय आता इन्स्पेक्शन झालेले हा तुम्ही जे भाषेन मागलेले ग्रामसभेन इन्स्पेक्शन करचे म्हणून जॉईंट इन्स्पेक्शन जे जिटलीचे अधिकारी हा ते येयलेले हा पंचायतीचे येयलेले हा तुमचे VDC चेअरमॅन आहा मागीर बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी चेअरमॅन आहा तुम्ही लोक आहा तर कितें कितें आता सद्याक कितें पुणे कितें मागीर पळय आमी जे 8 फेब्रुवारीक आमचें आंदोलन आमी 9 फेब्रुवारीक आमी सांगलेलें की आमची काबार जाला म्हणून आणि त्याच्या नंतर GTDCन आनी सांगलेलें आमकां लेटर दिल्लें की बेगीनच्या बेगीन हे सायट रिस्टोर करता म्हणून आनी फेन्सिंग काडटा म्हणून मागीर आमी खुबशे डिपार्टमेंटांनी विजिट्स केले आमचो गोविंद बाब आमचो चेअरमॅन आमचे सगळे बाकीचे विलेजर्स सगळे प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी वचोन कांयच जायना म्हणून लास्टाक आमी जे गेली लास्ट 26 तारखेची ग्रामसभा सगळ्यांनी एक मतान एक डिसिजन घेतलो की एकाडे पंचायतीक फुल रायट आहा एज पर पंचायत राजाकडे एक काडपाक फेन्सिंग कित्याक तेज्या हायकोर्टान परमिशन रिजेक्ट केला तेन्नाच्यान हे इल्लिगल परमिशन जाता कित्याक शेड इज ऑल्सो कमिंग अंडर डेफिनेशन आहा पळय स्ट्रक्चराचे तितून शेड येता आणि ही शेड तुमकां खबर आसा 20 ते 25,000 स्क्वेअर मिटर वो एरिया आसा आणि ते सोडून बाकीच्या विलेजरांनी ते एक्सकवेशन जाला पळय आयज आमी पळयला एक्सकवेशन तेंचे 2.9 मिटर डेप्थ आसा आणि ते सायडीक एक हाफ तेंच्यांनी मेजला 29 अरावंड दोनूय सायडीच्यान तशें तेंचे मिटर हे आसा सो हे सगळे मशिनरी तेंच्यांनी येयला मात हे करपाक आमी इतलो टायम जायना म्हणून आतां पंचायतीचेर आमी धार धरलेले आसा आणि हे आय सेक्शन 82च्या अंडर तेंचे नोटीस काडला आता मागीर तेंचे पंचनामा करतलो स्केच करतलो मागीर तो शोकोस धाडटलो मागीर ते रिप्लाय दितले मागीर डेमोलेशनाक येतलो वो लॉंग प्रोसेस आहा वो आमी करतात हेजेर आमची नजर आसात मात आमकां जाय सरकारान जे GTDCन सांगलेले आमकां बेगीन काडटा म्हणून वेटलँड ऑथॉरिटीन काडटा म्हणून रिस्टोर करता म्हणून सांगलेले ते बेगीचे बेगीन हे काडपाक जाय हो आमचो एक ठामपणे निर्णय आसा अजून आमी ना तुमचे पंचायत काडटा तेवूय आतां वगीर जातला पंचायत काडटाशें ना ते डिपार्टमेंटांनी आपलो प्रोसेस करपाक जाय तेंचे एकूच आहा की म्हणटा की ते अल्टरनेट सायट सोदता थंय पत्र व्हरतले मागीर थंयसर मागीर वांगडा ते रिस्टोर करतले म्हणजे तेंचो तितलो खर्च कमी जातलो म्हणून ते अशें रिजन दिता जेन्ना आमी कलेक्टरा कडेन गेल्ले तेन्ना ते रिजन्स आसात की सायट मेळना म्हणून तर सायट मेळनासर तुमचे सरकार चेंज जातले गव्हर्मेंट दुसरो येतलो ना तुमीच येतले त्या पासून आमी पत्र हांगाच रावपाचे आणि तुम्ही पळयला मागीर इन्फ्लो पळयला आता आमी सद्या जाग्यार उबे आहा पळय तो इन्फ्लो आणि जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जाल्ले 5 मेंबरची कमिटी जाल्ली आमी 5 मेंबर भितर गेल्ले तेन्ना उदक येना जाल्लें मात आमी तांकां दाखयलें दिस इज इनफ्लो आनी आयज तुमी प्रत्यक्ष लायव्ह पळयल्लें आसा की ते उदक आहा ते फ्लो वयता आनी तो व्हाळ आसा मागीर तो एल शेप जावन तो मागीर हे कडेन वयता तळ्यान वयता तेका हे फूल उदक वयता आनी तेजो जो फ्लो आहा सद्या ब्लॉक केला कोणी ब्लॉक केला हे GTDCचे एक्सकवेशन केला पळय ते ब्लॉक केला तर तेकाच लागून आमकां ते रिस्टोर करून जाय आतां ते उदक थंयसर कितें जातलें कशें कितें वयतलें कशें जातलें तें आमकां कांय खबर ना न्हू सो हेजेर एक्चुअली वेटलँड ऑथॉरिटी आणि GTDCन बेगीनच्या बेगीन हे इंटरफियर जावन बेगीनच्या बेगीन हे रिस्टोर करपाक जाय कित्याक ते सायट सोडटा म्हणसर आमकां खबर ना केन्ना जातलें तें कित्याक बाकीच्या प्लेसींनी लोक ऑब्जेक्शन हाडटा अशें आमकां आयकोन येयला ही तेंच्यांनी हिंगा एक न्यूज येयल्लो की हांगसर सायट पळयला म्हणून पाट्यार मात थंयसर लोक आतां ते म्हणटा ते इंटरस्टेट बस स्टँड आहा थंयसर तुमी घालूंक शकना सो ते आमचो पद न्हू तुमी आमकां लेटर दिल्लें की 7 दिसां भितर काडटा आनी ते एश्युरन्स बेजीर आमी आंदोलन आमचे फाटी घेतलेले इट वॉज अ सेकंडरी डिमांड बेजीक डिमांड स्क्रॅप केलोच तुमी मग CM कितें म्हणटा की युनिटी मोलो जातलोच तेकर आमकां दुबाव येता की युनिटी मोलो सरकार जर जानेवारी फेब्रुवारीन तर BJP सरकार परत येयलो आणि हांगाच तेंचे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तेंचे BJP भवनी हांगसरूच जाता तेंचे आतां व्हडले व्हडले डिग्नेटरीज येवपाचे आहा सगळे हांगाच आहा मागीर बाकीचे MLAंचे हांगा ग्रावंड आहा ते सायडीन हॉटेलां आसा सो हो युनिटी मॉल हांगा येवंक शकता परत अशें जावंक शकता न्हू सो तेकाच लागून हे आमचो तेजेर नजर आसा आणि हे जर तुम्ही जर पंचायती मार्फतूच करूंक सोदता जाल्यार पंचायतीर सगळं ब्लेम घालूंक सोदता आमी पंचायतीत दारेर धरलेले आसा तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना जेन्ना तुमच्या हांगा डिग्निटरीज येतले कित्याक
आता अशें कळा की उद्घाटन करपाक अमित शाह येवपाचो आहा सप्टेंबर 6 तेंच्यानी डेट केला. हे युनिटी मॉलाचे कोणी उद्घाटन केल्लें? अमित शाहनूच केल्लें. आनी कशें केल्लें? रिमोटाचेर. आनी मागीर आमी सगळ्यांनी हांगसर आझाद मैदानार वचून थंयसर ताका सांगलेलें बाबा तूं येता उद्घाटन करनाका म्हणून. तर ते मागीर बंद पडलें. सो हेजो तो हे तुमच्या माध्यमातून तेवूय मेसेज दिता की आमच्या वांगडा विलेजरांक ग्रांटेड धरनाका, आमची तेजेरूय नजर आसा. कित्याक हे सगळे मेजला पळय तुमी, हे सगळे तळ्याचीच जागा ही आनी ही आमकां मेवपाक जाय. आनी एक पब्लीक नोटीसूय काडला. गोविंद बाब तेका डिटेलान उलयतलो की आतां ते डिमार्केशन करपाचें खंयचे हे न्हू झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स न्हू, ओन्ली ते बफर झोन आनी तळ्याची जागा. म्हणजे जे आमी जागा एक्स्ट्रा मागता पळय ती मेजचीच ना ते, म्हणजे ही झोन ऑफ हे इन्फ्लुएन्स मेजचीच ना. आनी डिमार्केट करून वयतले आनी डिजिटल व्हेरिफिकेशन करतले थ्रू सॅटेलायट. सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगला. तर तेवूय तुमी करता, हेवूय तुमी करता. आमकां फूल कन्फ्यूज करून उडयला. आमी कन्फ्यूज ना, आमी सारके लिगली वयता. हांव मागता गोविंद बाबा कडेन आनी बाकीचे विलेजर त्यांनी डिटेलान तुमकां सांगचे बाबा फुडलो आमचो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आहा तो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.